लुकाचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावा आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवा पर्यंत दुयेंस करिना जायत तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च करूंक आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना जायत. ना तर बुनयाद मारल्या उपरांत ते शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पोलेता तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदून आडायले पूण तांच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन तो 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना ते आदी पर्यंत बसोन चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसो तितले सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. देवाचें उतर हें.